शेनवार उजवाडलो, मात 2.5 जणांची प्राणज्योत मावळली. हय, सारखे ऐकले तुम्ही. आज सकाळी एका अपघातान 2.5 जणांक मरण आयले. वास्को न्यू वाड्यार एका भाड्याच्या रुमान सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान 26 वर्साच्या शिवानी रजावत ह्या चलये सयत आवय जयदेवी चव्हाण लासून काबार. 26 वर्साच्या शिवानीच्या पोटान एक जीव आकार घेतालो. शिवानी प्रेग्नेंट आशिल्ले आणि बाळंतपण करपाक ताची आवय ताच्या घरा आयिल्ली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सिलिंडर लिकेज आशिल्लो. रूम बंद आशिल्ल्यान गॅस भितर भरून रावली आणि स्फोट जालो. शिवानी राजावत म्हणून 26 वर्साची प्रेग्नंट बायल ती आणि तिची सासूमाय जयदेवी म्हणून ही दोघांना थंय ऑलरेडी मेलेली. आणि आम्ही जेन्ना पयलें आसा जेन्ना विजीट केलें तेन्ना रोखडेंच पयलें तेन्ना अशें कळ्ळें आमचो सिलिंडर तो चालू आसलो आनी ताका लागून खंय ते रुमान गॅस एक्युमुलेट जाली. ते भाड्याच्या रुमान रावताले फर्स्ट फ्लोराचेर संतोशी माता देवळा फाटल्यान जे आमचो ह्या सब्जेक्ट आसा थंय रावताली ती. आणि एक्युमुलेट जाल्या कारण गॅस सगळी तेंच्यानी लायट ऑन केलें आणि त्या नंतर खंय तरी पेट घेतला आनी तो तितून ब्लास्ट जाला. असा जोरात मग आम्ही सगळीकडे बघायला लागलो, पाठीमागं काय झालं, पुढं काय झालं, ऍक्सिडेंट झाला काय. खिडकीतनं तोपर्यंत बघेपर्यंत म्हणजे की ह्यांच्यात झालेलं कळलं. मग सगळे जण बाय आत गेले. घडणुकीची चौकशी सुरू केल्या म्हणून वास्कोचो PSI स्वप्नील नाईक सांगता. आम्ही येले हांगासर आमच्या गाडयेक बीन धाडले आमी रॉबर्ट कडेन. मागीर आमी येयले तेंच्यानी सांगलें रॉबर्टान की एम्बुलन्सूय येयलेली आसा, तांकां एक्सपायर्ड केलें म्हणून तितले 2 जाणां. आनी तेची बायल जी आसा ती प्रेग्नंट आसली तेची आनी तेची सासूमाय. ताजो हजबंड येयलो आतां कामार, सो तो नेवीन दिसा कामार आसता. सो आतां येयलो आनी ताका खातीर चाव करताली दिसता ती. आनी तेंच्यांनी म्हाका तो होल नायट कित्याक गॅसीचो अजून फ्युम्सचो वास मारता भितर. म्हणून आख्खो घरान रूमचो जो गॅस आसता पळय सिलिंडर गॅसचो वास येता. सो एक खातीर तेची गॅस रातभर ओवर उरली आसतली. ते फ्युम्स एक्युमुलेट जाले आसतले. सकाळी लायटाचें बटन जावं गॅस लायटर मारला पळय तेन्ना सस्पेक्ट करता की तेज्या मुळे जालो शकता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.